आणि मोगा बरी ते कोटा भक्तेन आम्ही सरिया भीतर देवाच्या मंदिरात संतोष भरीत काळजा आणि मोगा भरीत एकवटा भक्तेन आम्ही सरिया भीतर देवाच्या मंदिरात कैसर दोघवाते मुझे नवी संगी मेळटा थैसर आवासा सदा तांचे मोदेगा जेजूचे हे भूत आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागलां तें मेळटलें संतोष भरीत काळजा आनी मोगा भरीत एकवटा भक्तेन आमी सरिया भीतर देवाच्या मंदिरात मोगल भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता पास्का काळाचो 6वा आयतार आज आमी संभ्रमतना एका काळजाची एका मनाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया विशेष करून माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतात ते भक्तींका खातीर मागया कारणांतर भलायके निमती इगर्जे वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना तांचे खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया हे मिसाचें बलिदान भेटयतना 3 संगत्यो मतीन दवरया एक कठीण दग वत आसा आमच्या मागण्याच्या दरम्यान देव काकुळदार सावं दी आनी ह्या भुमीचेर बरो पावस चडून प्रकृती थंड करून दी म्हूण मागया चुनाव जावचो आसा तुमी जाणांत आमच्या भारतांत आधुनीक बरी गत बरी ना देखून बरो सरकार आमकां फावो जायचे दिशेनी मागया आमी एकामेका खातीर मागया कोणें मागतना बसयलां सुगडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया हे संदर्भात अर्गामिस्ता फबियन जेसिमेंडोन समियार साडेसनी 2 वर्सांचे संतोष भरीत काजारी जिवीत फावो केल्ल्या खातीर अर्गामिस भेटयता ग्रेगरी लिल्ली सिक्वेरा आनी कुटुंब निड्डोडी देवादीन बॅप्टिस्ट सायमन डिसोजा हाच्या 3ऱ्या वर्साचो मरणाचो उगडास काडन ताच्या आत्म्या मिस्तिता डिसोजा कुटुंब मिरा रोड मुंबई देवादीन थॉमस पिंटो हाच्या आत्म्याक 3ऱ्या वर्साचो उगडास काडून मिस्तिता ग्रेसी पिंटो आनी डायना डिमेल्लो आनी लविना मिरांदा थाने हे सर्विरे ते बसून मागया जे कोणा मागताना बसयलां सुडास कडून तांचे बसून मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाच्या न्हू आयताराच्या ह्या बागी दिसा एकूटाम जावन एवकारिस्ताचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या आज आमी पास्का काळाचो 6वो आयतार संभ्रमता आयची देवस्तुती कितेंच भेदभाव नासता एकामेकाचो मोग करूंक आपोवणे दिता आमी देवाचें उतर पाळून एकामेकाक बगसून सोम्याच्या मिसावान वांटेली जावं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आदार मागया हे मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळकाळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया काळजांत हांव दुखदार बक्षणे मागतले बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकार तूं पातक्यांक आपोवंक गायलाय क्रिस्ता काकुळकार आमचे खातीर विनंती करच्या न्हू देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकार सर्व पदवेदा देव आमची काकुळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती तच्या इष्ट संसारी
सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसता आमचे मागणे मानून घे किती पवित्रात्म्या सांगते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया एकडी बरदोळे दांबी आमच्या आमच्या गरजांखातीर त्या समा खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागी सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा तूं मोग सुदेवा तुझ्या क्लेस पुता वरवीं आमकां तुजें जिवीत मेळोवंक ताका तुवें संवसारांत धाडलोय तातूंत तुजो मोग सारको उगडापो जालो ह्या मोगाळ बापासो आमी करी भुरगीं जावंक आनी एकामेकाचो मोग करून तुज्या मोगांत जियोंक जेजून बसयलेलो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताचे कृत्या पुस्तकांतलें वाचप तवळ पेद्रू घराच्या उमरार पावतस कर्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडोन पांयां पडलो पूण पेद्रून ताका उठयलो ताणें म्हणलें ओट हांव एक मनीस तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्ही म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें जो कोण देवा भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच ताचो संदेश आयकून आसलेल्या समेस्तांचेर पवित्र आत्मो देवलो जुदेव न्ही आसलेल्यांचेरय पवित्र आत्म्याचें देणें वतलें तें पळोवन पेद्रू सवें आसलेले सुन्नत केल्ले बावार्थी विस्मीस जाले कित्याक ते आत्वा भाशेंनी उलयताले आनी देवाक वाकणताले तें ताणें आयकलें तवळ पेद्रून म्हणलें जसो आमकां तसो तांकांय पवित्र आत्मो मेळ्ळो आसता तांकां उदकां स्नान दिवंक कोण इन्कार करीतवे अशें तांकां जेजू क्रिस्ताचे नांवें पवित्र स्नान दिवंक ताणें फरमायलें उपरांत थोडे दीस आपणा सांगाता राव म्हणून ताणें ताचे लागीं विनंती केली देवाचें उतारें देवाचे उपकार सचानंगाहुजी आपली सडवण सर्वे स्फोरान कळीत केल्या सचानंगाहुजी आपली सडवण सर्वे स्फोरान कळीत केल्या सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां ताच्या उजव्या हातांत आनी पवित्र बावल्या जैताने आपणायला सरच्या नंगाउजी
आपली सडवून सर्वेस पोरान कळीत केल्या. सर्वेस पोरान आपली सडवून कळीत केल्या. जनांगा हुजी आपले निताने उघडल्या. इस्रायलाच्या घराण्या थंय ताका असलेल्या विश्वासी मोगा स्वताने उगडास काढला. सर्जनांगा हुजी आपली सडवून सर्वेस पोरान कळीत केल्या. सर्जनांगा हुजी आपली सडवून सर्वेस पोरान कळीत केल्या. सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करया, कित्याक मोग देवा तावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्यांक देवाची वळख आसना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाप केलो. मोग आनी आटापूण आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यांत. देवाचे उतारे. देवाचे हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता म्हणटा सुमी. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस प्रत्यक्ष वर्तमान प्रकट करून म्हजे मोठानी काडीस तूं पवित्र कर. सर्वेस पोत तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. भगवान प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या सिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. म्हज्या मोगांत तुमी रावसाय. म्हजे उपादेश पाळन म्हज्या मोगांत हांव आसां, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशे जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे ते आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर हें सकट तुमचे लागीं हांव उलयलां. असो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रासवर तो मोग दुसरो ना. हांव तुमकां फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकऱ्याक आपलो दोनी कितें करता तें कळीत आसना. पण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. तुमी बाईसर वचून फळ उरचें तसलें फळ दिसय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागतात तें सर तो तुमकां दितलो. तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. हांव तुमकां दिता तो उपादेश होस. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो भुरग्यानो, मोग मोग म्हळ्यार आमी जाणाव. कन्नडांत प्रीती म्हणटात, इंग्लिशांत लव म्हणटात, हिंदींत प्यार म्हणटात. वो शब्द सगळ्यांकी मोगास न्ही गे. हर एका मनशा थंय मोग आसा. आसा गी ना? आसा गी ना? हर एका मनशा थंय मोग आसा, आसूंक जाय. मोग सगळ्या थंय आसा. कुणी घरांतय मोग आसा,
एका रावडीतही मोग आसा, एका गुंडातही मोग आसा, एका पतक्यातही मोग आसा. तो मोग तरांतरासो आसा, तरांतरासो मोग. कळ्ळें गी? गोवा बायले मदलो मोग दुसरोसो मोग, लवर्सा मदलो मोग तोय दुसरोसो मोग, भाव भयणी मदलो मोग तोय दुसरोसो मोग, इश्ट आनी इश्टिणी मदलो मोग तोय दुसरोसो मोग, आवय बापाय आनी भुरग्यां मदलो मोग तोय दुसरोसो मोग. पूण हर एका मोगांत तो एक मोग म्हणल्यार एक हातेर वा मोग म्हणल्यार एक थीक हर एका मोगांत आसा. पूण थोडे फावटी तो मोग स्वार्थी जाता, तो मोग थोडे फावटी घातकी जाता, थोडे फावटी तो मोग कपटी जाता. देखून कसलो मोग भोव बरो अगापे म्हणटात ताका. कसलो मोग? सॅक्रिफिशियल लव म्हळ्यार त्याग असो मोग तो अत्यंत श्रेष्ठ मोग. आनी ह्या त्यागाच्या मोगा विशांत सान पावलो कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 13 आमकां वाचूंक मेळटा. बोवा पुरब्याचे ओ मोग, त्याग असो मोग. तो म्हणटा कितें थंयसर पळया, देवदूतांची भास जण आसोनी जर तर मोग म्हज्या काळजान ना जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी. टाईं टाणा डस. तुज्या मतींतली चिंतना पार खंयची सकत म्हाका आसोनी जर तर मोग म्हज्या काळजान ना जाल्यार हांव किणकिळटल्या किणकुळ्या बरी. पळया, पयल्या पासून म्हजो जीव उजांत घालून लास्टचो तितलो भवर्त म्हाका आसोनी जर तर मोग म्हज्या काळजान ना जाल्यार म्हाका कांयच उपकार ना म्हणटा तो. देखून मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, आपकार मनान दवरिना, मोग कपटपण करिना, मोग स्वंतादाय सोदिना, मोग सगळे सोसून व्हरता, मोग सगळे विश्वास करता, मोग केटिंकस सरना. पळया, तो जावन आसा निस्वार्थी मोग, सॅक्रिफिशियल लव. तो मोग देवाचो मोग, देवाचो पळया देवाचो मोग. आनी हाच्या दुसऱ्या वाचपान सान पावलो बोवा सांजू हांव बोवा पुरब्यार म्हणटा कितें म्हणटा तो, देव जावन आसा मोग, वो मोग देवा थंय आसा आनी देवा थंय आशिल्लो मोग मनीस घेता. देखून एक गीत आसा न्ही, काजाराच्या वेळार म्हणटा आमी, मोग सर्वेस्परा सर्गींतावन देवोन येता, मोग सर्वेस्परा तुझे थावन मनीस घेता. पळया, मोग सर्वेस्परा तो सर्गींतावन देवोन येता, मोग सर्वेस्परा मनीस तुझे थावन तो घेता. वय म्हज्या मोगाच्या बाबा बोवा पुरब्याचें सत्य. देखून पळया, माडार आसलो नारळ आमी जाय जाताना कांड नुस्त्या घालता, कळ्ळें गी? तशेंच देवा थंय आशिल्लो मोग आमी जाय जाताना तो घेवंक आसा आनी तसो अनुभव करूंक आसा. आनी आयच्या सुवातेंत बोवा पुरब्यान जेजू म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावत जाय. पळया, आनी हांगासर देवा आनी मनशा मदल्या मोगाची तेंकडी कोण? जेजू. जेजू. देखून तो म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केला, पळया बापान तो म्हजेर देवला आनी हांवें तुमचो मोग केला, तुमकां दिला. देखून तुमी एकामेका तो दिवंक जाय. आनी हें जावन आसा आमचें मिसांव, हें जावन आसा आमचें मिसांव. पळया, बोवा पुरब्यान
कितें म्हणटा जेजू जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावसय हें तुमचें मिसांव देखून जेजून म्हणलें आसा तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळसय कसलो उजवाड टॉर्च लायटाचो उजवाड गी मोबायलाचो उजवाड गी वातीचो उजवाड गी नाही तुमच्या मोगाचो उजवाड मोग आसा जाल्यार तुमी कितें करतात मोग आसा जाल्यार तुमी सेवा करतात मोग आसा जाल्यार तुमी बक्षितात मोग आसा जाल्यार दोन शब्द बरें उलयतात मोग आसा जाल्यार बुजवण पटयतात मोग आसा जाल्यार आदार दितात सांगात दितात आनी हो मोगाचो उजवाड तुमचे मुखार मनशा मुखार परजळसय तांणी त्या लोकांनी तुमची मोगाची कामां पळयजय आनी मोग आसलेल्या त्या देवाक अर्गां दिसय महिमा दिसय पळया हें देखून तो म्हणटा देखून हांवें तुमकां विसल्यान तुमी वसजय आनी कितें करीजय उरचें तसलें फळ दिजय देखून हांवें तुमकां विसल्यात देखून वसा सगळ्या संवसारार बरी खबर परगट करा सगळ्या संवसारार वसा बरी खबर परगट करा म्हणटा जेजू वसा आनी उजो म्हणटा तो हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां उजो कसलो उजो सुडीचो उजो गी उल्पोचो उजो गी मोगाचो उजो हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां मोगाचो उजो आनी हो उजो म्हाका पेटलोलो जायजय आतांत पेटलोलो जायजय मोगाचो उजो आतांत पेटलोलो जायजय वसा आनी सगळ्या संवसाराक वो उजो लाया उजो मोगाचो उजो आनी मोगाच्या उज्यांत कितें जाता मोगाच्या उज्यांत कोणी लासनांत कोणी करपनांत कोणाक वायट जायना सगळ्यांक बरें जाता देखून ताणें कितें केलें मोगाचो उजो कसो लावचो म्हणल्या विशीं जेजून भोव अपुरबायन दाखोवन दिलें खंयच्या दिसा निमाण्या ब्रेस्ताराच्या दिसा सिसांचे पांय धुवन ताणें म्हळें जें कितें हांवें केलें तुमकां तुमी एकामेकाक करा एकामेकाचे पांय धुया एकामेकाक आदार दिया एकामेकाक सांगात दिया एकामेकाक बक्षिया एकामेकाक बुजवण दिया एकामेकाक तुमी कुमोग करा वसा ह्यो मोगाच्यो करण्यो देखून जेजू म्हणालो हे लोकांनी म्हजी सेवा साकरी करच्याक हांव येवंक ना बगार हांवें लोकांची सेवा करच्याक हांव आयलां देखून तुमी दत्त ध्येय धरना वसा आनी बरीं कामां करा मोगाचीं कामां करा देखून मोग वो देवाताव नासलो तो मोग आमकां जेजून दिला आनी वो मोग आमी एकामेका थंय वांटूंक आसा आनी हे आमचें मिसांव देखून जेजू म्हणटा त्या मिसांवाक हांवें तुमकां विसल्यान तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून काडूंक आसा हांवें तुमकां विसरून काडलां तुमी उरचें तसलें फळ दिजत उरचें तसलें पाड जावचें तसलें न्ही पाड जावचें तसलीं फळां न्ही आमी हर एकलीं आमी रूख झाडां लायता न्ही लायता जाल्यार ते आमी कितें आशो लायता एक केळंब्याचो मोको लायता जाल्यार आमच्या मतीन कितें आसा व्हडलो गडाय जायचे म्हण न्ही गे आं तशेंच एक ल्हानसो माडाचो कावतो लायता जाल्यार कितें चिंता काटी शिमटीं जाय नारलांची म्हूण बोंतवणी न्ही गे तें चिंतून आमी लायता एक माडी कावती लायतना दरबस्त पोपळां जायचे म्हणली आशा खंयचेय एक जड आमी लायता खंयचोय आमी एक जड लायता जाल्यार आमकां एक आशा आसा तातूंत मस्त फळ जाय न्ही गे हां तशेंच देवातय एक आशा आसा ह्या संवसारांत धाडटाना मनशा कुळाक एक आशा आसा कसली आशा ह्या मनशान बरें फळ दिवचें म्हूण एक बाळ जल्मता एका काजरी जोड्याक एका आवयक एक बाळ जल्मता जाल्यार हर एक भुरगें जल्मता जाल्यार तें भुरगें जावन आसा गुर्त देवाच्या मोगाचो आजुनूय देव संवसाराचो मोग करता पळया हर एका काजरी जोड्याक भुरगें जाता म्हणून गॅरंटी आसा ना तें देवान दिवचें देणें देखून हर एक भुरगें जल्मताना एक संदेश घेवन येता देव आजुनूय संवसाराचो
मोग करता अजुनूय संवसार असो मोग करता देखून मोग आनी हे भुरगे जल्मता म्हणटाना देव कोणाक लायता एक जडाक लायता बळ्या आनी देवा कितें आशा आसा त्या जडाचेर बरें फळ तुमकां देखून जेजू म्हणटा हांवें तुमकां विसरून काडल्यात हांवें तुमकां लायल्यांत संवसारांत तुमी उरचे तसलें फळ दिसय उरचे तसलें यथेश्ट फळ दिसय आनी ती फळां पळोवन ती तुमची बरीं कामां पळोवन सर्गीच्या बापाक लोकांनी महिमा दिसय दाखल्याक सांगचें जाल्यार मदर तेरेसा न्ही गे मदर तेरेसा कितल्या पुर्ब्याची कामां तिणें केल्यां अजुनूय जायते जण करून आसात लायकीकरण आसात रिलिजियस भाव भयणी करून आसात धार्मिकीकरण आसात वा राजकीय व्यक्ती करून आसा जायते जण आमकां कळीत आसा थोड्यांक कळीत ना जावंक पुरो पूण जायतीं जाणां बरीं कामां करून आसात आनी ही बरीं कामां केल्ल्यांत सोम्याची महिमा परगट जाता सोम्याचो मोग आख्ख्या संवसाराक कळीत जाता नाजाल्यार तो मोग आमी प्रसार करना त्या मोगाक आमी साक्षी जायना त्या मोगाचे बरीं फळां दिवचे रूख वा जड आमी जायना देखून जेजू म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणना हांव तुमकां साकर म्हणना कितें म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा इश्ट कित्याक म्हळ्यार इश्टाक इश्ट कितें करता तें कळीत आसता देखून हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हळ्यार म्हाका कितें कळीत आसा तें सगळें हांवें तुमकां सांगलां तुमी उरचें तसलें फळ दिसय पळय म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो आज देवाचें उतर आमी आयकतना बोवापुरबायाचें उतर जुवांवच्या वांजेलांतलें बोवापुरबायाचें उतर कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा देव मोगू तो देवा थंय आसा देवा तो मनीस घेता आनी मनशान घेतिल्लो तो मोग एकामेका आमी जिवंक आसा जेजू म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावजय आनी जेजू म्हणटा हांवें तुमकां विसरून काडल्यान तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना तुमी उरचें तसलें फळ दिसय देखून वसा सगळे संवसारात आनी सुवार्थाची येया बरी खबर परगट करा एकामेकाच्या मोगान जियेया आनी तुमी यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात मलगड्याची एक सांगणी आसा कसली सांगणी सर्गींचे राज शेजारच्या आंगणांतल्यान म्हणून पळय गे सर्गीचे राज्य शेजारच्या आंगणांतल्यान म्हळ्यार आमी एकामेका थंय माया मोगान जियेता जाल्यार एकामेका थंय बुकसून जियेता जाल्यार एकामेका थंय आमी एका सोडदोडीन जियेता जाल्यार आमी खंडीत सर्गीच्या राजाची बुन्याद संवसाराक घालता म्हाका थोड्या म्हयन्या फुडें एक उतर प्रायसो रिक्षा ड्रायव्हर मेळ्ळो कोडयाळांत उतर प्रायसो ताका एक सुमार एक 89 वर्सां जाल्यान आतां रिक्षा चलयता म्हातारो आनी तो मेळ्ळो हांवें म्हळें कसो आय मामा बरो आसा रिक्षा चलयताय अजुनी तुका 90 वर्सां जालीं आनी रिक्षा चलयताय तूं पळय देवान म्हाका ती सकत दिल्या देवान म्हाका तें देणें दिलां देखून हांवें चलोवचें तांगता मुसोर म्हणालो मागीर कशें भलायकी बरी आसा आतां पळय गांठी इल्ल्यो दूख रिक्षा घरा मुसोर येता गी म्हळें ताच्या घरा मुसोर मारो वचना रिक्षा इल्ली वयर दवरची ताणें मागीर चलोवन वयचें तो म्हणटा पयलें इल्लेशें लागीं आसलें फातर आतां इल्लेशें पयस रिक्षा दोन चलय जाय कित्याक म्हळ्यार पयलें आमची शेजारचीं तांच्या जेलांत रिक्षा दवरूंक दितालीं ती क्रिस्तांवांची रिक्षा दवरून दितालीं आतां तीं बैतोन आयल्यान म्हणाली मामा तूं आमच्या जेलांत रिक्षा दवर नाका कित्याक म्हळ्यार आमकां उपाद्र जाता तूं घडये घडये भितर येताय भायर येताय मागीर आमकां सिक्युरिटी आसना आमकां गेटीक बी घालूंक जायना देखून तुवें रिक्षा दवरची नाका म्हणून सांगलां तशें जाल्ल्यान हांवें आतां इल्लीशें पयस दवरचें पयशे तें दुसऱ्यांचें घर म्हळ्यार तें क्रिस्तांवांचें न्ही त्या क्रिस्तांवांचें घर तांणी म्हळां प्रभुले ये पाडाला रिक्षा दिले वापुरतूक बाले वापुरतूक बोले केदाळाय वस केदाळाय तुवें रिक्षा दवरयेत केदाळाय तुवें उरयेत कांय समस्या नांत म्हूण तांणी म्हाका सांगलां तशें हांवें तांच्या घरा दवरचें आनी येचें म्हणालो पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे फावटी आमी स्वार्थी जाता थोडे फावटी हेरांच्या कश्टाक स्पंदन जायना थोडे फावटी हेरांक आमी आदार दिना सांगात दिना जाल्यार थोडे फावटी देवाची महिमा परगट जायना देवाचीं बरीं कामां परगट जायनात देवाचो मोग पेल्यांक कळीत जायना देवाची मात कार्यां पेल्यांक कळीत करूंक साध्य जायना देवाच्या नांवाक सोम्याच्या नांवाक कळंक काडटा आपूण क्रिस्तांव म्हूण सांगता क्रिस्त बरी जियेना
ह्या मुखांतरी जेजूच्या नांवाक आमी कळंक काडटा आनी असलीं कामां करता जाल्यार आमी जेजूचे शिश्य जायना. देखून जेजू म्हणटा तुमचो मोग हेरांत थंय दाखोवन दिल्ल्यांत तुमी म्हजे शिश्य म्हूण दाखोवन दितल्यात. पळया, तुमचो मोग हेरांत थंय वांटून घेतिल्ल्यांत तुमी म्हजे शिश्य म्हूण दाखोवन दितल्यात. असलें बरीं कामां करन आमी सोम्याचे शिश्य पाटलावदार म्हूण दाखोवन दिवया. असलीं बरीं कामां करूंक सोमी आमकां करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा दिवून दी म्हूण मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिएक देवात ह्या सुलामचो बाबा तुसारया नवत बूक दवरल्यात हांगासर. थंय बुकांत आसा नाका पोरणे आमचें धाकटें सतमंत म्हणचें कित्याक म्हळ्यार पास्काच्या काळार आसा. देखून आपोस्तलांचें सतमंत म्हणया. सतमंता देवाक सर्वदेदारा बापाक सर्गांनी भितर मेजार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे क्लेस पुताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं करबे संभवलो हांव येतान जल्मलो पांच पिला ताका आनी कस सोंसले ताका कुर्सा जोडलो तो बेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेता देवपाच्या उजव्या बसला. थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांत मनसबे करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पुलीस सभे भक्तां स्वेकतार पातकाचें बक्षणे कुडीचें जिवनपण सस्तेचें जिवीत. आमेन. आमी सर देवाचे भुरगीं ह्याच मोगान ह्याच बाबर्थान आमची मागणी आमची गरजो सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळा आतां आमी उबारया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा सोलोन वर्षा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांक तुज्या मोगांत राख. तुज्या पुता क्रिस्ताच्या मोगा साक्ष जावन तो मोग हेरांक दिवन तांकांय तुज्या मोगांत ओडूंक तुजी कृपा तांकां दी म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या राजकारभारांनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांचे निस्वार्थपणी सेवा करूंक तांची मोत उजवाडाय. फुडल्या दिसांनी आमकां बरो सरकार आनी न्यायनितीचे फुडारी उपजाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. आमी सर्वांनी एकामेका वळखून तांचो मोग करून फळां भरीत क्रिस्तांव जिणी जियोवन खऱ्या समाधानान जियोवंक आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. सोमेस्त पिडेस्तांनी प्रायवंतांक तांची पिडा सोसूंक बोळ दी आनी तांची सेवा साकरी करच्या बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक मोतीक समाधान दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. सर आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी वायट सवयांक बली जायन अशें एक शेगुणी जिवीत जियोवन जिवितान बरो फुडार आपणावचे दिशेन तांणी उर्बेन वावरिशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बावरी हजर जाल्लेले आमी सर्वांनी एकामेकाचो मोग करून तुजे उपादेश सदांच पाळूंक आनी तुज्या पुताक साक्षावन कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. सांजू तदेवाक समर्पिल्ल्या पिरगजीच्या आनी पुनशतेच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या सुमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावणटीसांनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळासो कर. सांगातास ह्या पुंतळार हातीन धरिल्लीं सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. एगडी बोल म्हणूनपणी सर आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसला तांच्या खातीर मागया. बरो पावस येवच्या खातीर देवाचे काकूळट आम्हा हरियकलें दी देवर येवच्या खातीर मागया. बरो सरकार आमकां फावो जावंक देवाची कृपा मागया. तशेंच 10वी क्लासीचे रिजल्ट सद्याक येवचें आसा. बरें रिजल्ट भुरग्यांक फावो जावचें बरी आमी मागया. सर्गींचे भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी दिन तूं स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा. तुजें तें आसलो मोग तुज्या पुतान आमकां कळीत केला आनी तसो मोगांत जियोवंक उलो दिला. एकामेकाच्या बऱ्या करण्याद्वारे जेजूचो मोग आख्ख्या मनशाक कळीत करूंक आनी यथेश्ट फळ दिवंक उरचें तसलें फळ दिवच्याक आमी वावरूंक जाय अशी कृपे तेणी आमकां सदांच दी म्हूण मागता हांव. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. 509. मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो सर्वेस्परसाचे रस्ता म्हणून उदार हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगान त्यो
भक्ती पोनान आमी येता सर्विस रस्ता मेरे अर्पण वाईन हुंडो पेटून दिता परत बोला सर्व समचे समर्पिता आशीर्वादित कर म्हणून मागता म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवे दाते वा मानतात असलें जावं म्हण मागाती तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घे. प्रितेच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा कोणेय जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे प्रास व्हड मोग ना म्हूण जेजून आमकां उगडास केला आनी ताणेंच न्हय इश्टा पासत पूण आमा दुस्माना पासत कुर्सार आपलो जीव दिलो ह्या ताच्या उतरा चिंतनावर त्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी ताच्या बळान तीच मोगाची वाट धरूंक आमकांय फोव कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेश्वरा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक पावूं सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण ते करूंक ह्या उत्तम काळान तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ देलो पातकाचो लांब युग संपलो विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा उसगी तुका जय उसगी तुका जय सर्वेस्वराची नावे येता ताका जय जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय बो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणी नवडो आनी वायन असलें जेजूचे मास आनी रगत बदलची घडी पवित्रत्म्याची घडी हे घडी कितेंय मागता हांव खंडीत आमी घेता बवर्ता आनी रितीन वांटेली सावया आमचे सगळें जिवीत सोम्या समर्पिया बापा कुरुसू तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमी जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सुसूंक आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेसपरी जेवण जात आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली न्ही म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत निसमेस्त मनशां पासत वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
Bawartaso gutu pergetuya. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्याने येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्याने येतलो. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आणि व जिवीत असो उंडो आणि सोडोनीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्लें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत उतेल्या मासमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या संवसारांत विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सैब पीटर पोल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भावा बिनीची काकुळट करी. तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आबा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माया सांगती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूतां भाग्यवान जुतात देव आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोंदराची आजना मोतीन दवरनो देवाचो मोग सुमयान आमकां दिल्लो तो हेरा मनशां थिंग आमी व्यक्त करूंक दाखोवन दिवंक आनी त्या मोगांत जिवंक आनी हे टेस्ट फळ दिवंक उरचे तसले फळ दिवंक देवाचो आदार करपा मागून सुमयान शिकलेलें मागणें सांगता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमचे तांव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दयेकुण्याची वितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवू शानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. मोगा सुगुर्तू जावन एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. तुझे पवित्र सौर म्हज्याकडे बसून मुखार दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमकां समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस आनी ह्या संवसारी आयिल्ली देवाचो मोग आमकां दिल्ली आनी आमी एकामेका ती वो मोग वांटून येते फळ दिवच्या कापणी दितात ती हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फावना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो मोगच्या दिता आवलो. मोग करूं एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो. सेवाक जावच्या पेल्यासो सोम्या दी कुरपेसो.
मोग करूं एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवाक जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कुरपेसो घालते बोळे तुमी जाया म्हाका साक्ष तुमी दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया मोग करूं एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवाक जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कुरपेसो प्रार्थुया प्रितीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्यो आजना पाळून जेजू तुज्या मोगान सदां जियेलो तशेंच ताच्यो आजना पाळून आमी ताच्या मोगांत जिवची म्हूण ताणें आमकां सांगलां सदांच पूण भोव करन ह्या सतोळ्यांत ह्या तुज्या उतरा प्रमाणें चलोवन आमचें सालतें किरकोळ जिवेत बाळटा तसल्या फळांनी सुफळ करूंक आनी अशें जेजून बासयलेलो संतोश आमचे भितर सांबाळूंक आमी अत्रेकतांव ह्या खातीर तुज्या मोगाच्या आत्म्याक आमच्या काळजांनी जिवंक धाड म्हूण मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन। सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवेदार देवा बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून हे आजीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता हालेलुया हालेलुया देवाचे ओडकार हालेलुया हालेलुया तू काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका बरवशांच्या माय मोयन्याचे धुलो प्राणी चेना तुज्या लाभता माये लाभोशेक आमकां देणे आत्मोराचे पापाविने परतून आमी पडनाशे आजा सके जीन जियेशे मोगाळ पुता सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दी आमकां भगेन कुर्साचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। मोगाचे न्हू सांजुदाचें पुणतळ पक्षिकेरे तुमकां मोगाचें फाटल्या 6 वर्सांत हांव न्हू ह्या पुणतळार वर्ती सेवा दिवंक देवान म्हाका फोव केले त्या पासत तुमकां हांव वर्गां दितां आनी तुमकां हांव अभिनंदन पटयतां देव बरें करूं म्हणटा तुमी जायतो सहकार पाठिंबो फाटल्या वर्सांनी म्हाका तुमी दिला माध्यम मुखांतर ह्या पुणतळा जावचें मिसाचें बलिदान जावं नवेन जावं सक्रामेंताचें आराधन जावं जायत्यो भक्ती करण्यो तुमकां पवित्र करून समेची भरपूर आशिर्वादां जोडूंक तुमकां साध्य जालां ह्या पासत तुमकां हांव दिनवास पटयतां सर्वेस्परा देवाक अर्गां पटयतां आनी तुमी दिल्ल्या सर्व सहकाराक आनी पाठिंबाक मोगाक आभार मानता ह्या पुणतळार तुमच्या सहकारान जायतीं बरीं कामां केल्यांत आनी जावन आसात आनी जावन आसतलीं तुमच्या वर्त्या सहकाराक पाठिंबाक देव बरें करूं म्हणटा आसतना फाटल्या 6 वर्सांनी जायतो वावर हांगासर जाला जायतें काम हांगासर जालां जायती प्रगती हांगासर जाल्या तुमी जायत्या जाणांनी जायती कुमोक आदार दिला मागण्या मुखांत वा इतर संगतींनी तुमी आदार दिला
त्या बसत तुमचो काळजांतान उपकार बवडटा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी थोडीं कामां जावचीं आसात आनी ती जावंकय तुमचो सहकार आनी पाठिंबो आशयता तुमची कुमोक तुमचें दान तुमचो मागणें सदांच आमचे खातीर आसूं दी आनी खंडीत आमकां तुमी सदांच कुमो करतात आनी मुखारी करतल्यात म्हणून बरो वसता कांय तुमी कुमो करूंक आशयतात तर खंडीत जावनी हांगासर दिल्ल्या ह्या नंबराक तुमी संपर्क करा हांगासर आसा हे मोबायल नंबर ताका तुमी संपर्क करा आनी खंडीत आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता फाटल्या वर्सांनी तुमी गेल्ल्या सर बरेपणाक तुमकां देव बरें करूं असो सांगात सहकार फुडल्या वर्सांनी फुडल्या दिसांनी आशयता परत तसो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी आमकां आनी तुमकां आशिर्वादान नेटोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा तुमकां देव बरें करूं.